म्हादयच्या विशयान डबल इंजिन सरकार कमी पडला। केंद्र सरकारान दिल्ल्या ह्या निर्णयान गोय सरकाराक विश्वासान घेवंक ना अशें म्हणीत भाजपाचो उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान भाजपाकूच घरचो आहेर दिला। हो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार म्हादय आनी लोकां खातीर आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची आपली तयारी आशिल्ल्याचें श्रीपाद नायकान ह्या वेळार सांगलें। विषय खूप गंभीर आसा, कारण कल्पना नाशिल्ली हो एकतर्फी निर्णय हे सगळे आयोग केंद्रीय जल आयोग घेतले म्हणून हे करतना परत एकदा त्याचे हियरिंग जावंक जाय आशिल्लें, गोंयाकय विश्वासान घेवंक जाय आशिल्लें, परंतु हे गोंयाकय विश्वासान न घेतना हो तो एकतर्फी निर्णय जो घेतलो आसा हो चुकीचो आसा आणि ह्या अन्याया विरुद्ध संपूर्ण गोंयकारांक हांव आव्हान करता, अपील करता की तांणी सगळ्यांनी आपापलें योगदान ह्या निर्णय फाटी घेवपा खातीर सगळ्यांनी दिवचे। सगळ्या विरोधी पक्षांक आव्हान करता की तांचें सहकार्य ह्या सगळ्या गोष्टीक दिवचे आणि हो निर्णय परतुवपाक निश्चितपणे आमी जर एकत्र जाले तर आमी हो निर्णय परतून घेवपाक यशस्वी ठरतले। जो काही अन्याय आज जो जाल्लो आसा हो अन्याय खरोखरच हो चुकीची गोष्ट आसा, ती परत एकदा सुधारची अशें हांव सगळ्या आमच्या प्रायम मिनिस्टराक इतर सगळ्या आमच्या नेतृत्वाक करता आणि हो निर्णय बेगिना बेगीन फाटी घेवचो अशें ह्या भागाचो खासदार ह्या नात्यान हांव तांचे कडेन मागता। फाल्यां जायना जाल्यार वूड यू रिजाइन? फाल्यां जायना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुमचें आयकना, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री येलो, वूड यू रिजाइन एज अ मिनिस्टर? आयकून पयलीं घेवया मरे, आयकना जाल्यार ताचेर विचार करूया मागीर। नो पूण ऑप्शन आमी आमच्या हातूंतल्यान हय डेफिनेटली नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम। लोकांची हे पळय, बाकीचे नंतर कितें फाल्यां जालें जाल्यार भाऊ राजिनामो दिवंक शकता? गरज पडल्यार दिवपाक काय हरकत ना, हे शेवटी लोकांच्या हिता फुडें मंत्रिपद कांय न्ही।